logarithm lesson for the class 9th. We will see method of finding characteristic by inspection. Okay, so तुमका हांगासर characteristic find करपाक जाय जो कितें नंबर दिला पळय तेजो. ओके, सो हांगासर नंबर फर्स्ट दिला तुमका 478. ओके, सो ह्या नंबराची तुमका कॅरेक्टरिस्टीक फायंड करपाक जाय. सो पयली पळयात सो कितलो डिजीट आसा तो. सो कितलो डिजीट आसा 3 डिजीट. ओके, 478. सो कितें करपाक जाय 3 डिजिट्स आसा सो तितूनसून -1 करपाक जाय तुमका. ओके, सो 3 - 1 हाउ मच 2. सो द कॅरेक्टरिस्टीक इज 2. सेम वे हांगासर पळया 5.4. सो डेसिमल जो जान नंबर आसा पळय तो कन्सिडर करप ना. सो त्याच्या बिफोर आसा तेकाच धरप. सो डेसिमलाच्या पयलीं कितले डिजीट आसा फक्त 1. सो 1 - 1 करप. सगळे नंबर कॅरेक्टरिस्टीक फायंड करतना 1 मायनस करतले. सो हेजो 1 - 1 0 येयलो. नेक्स्ट कितले डिजीट आसा 2 आसा. सो 2 डिजीट -1. सो 2 - 1 1 कॅरेक्टरिस्टीक. नेक्स्ट हांगासर 4 डिजीट आसा 4 - 1 हाउ मच 3. ओके, सो हें बरोवपाची गरज ना, फक्त कॅरेक्टरिस्टिक्स कितले इतली पळय ती बरोवपाक जाय. आतां हांगासर डेसिमल आसा. डेसिमलाच्या पयलीं कितले डिजीट आसा 2 डिजीट आसा. ओके, सो 2 - 1. सो कितलो येयलो हांगासर 1. सो आतां जेन्ना हांगासर नंबर्स तुमकां गिवन आसतले इन द फॉर्म 0. ओके, सो जेन्ना 0 फॉर्मान आसतले पळय तेन्ना तुमी जस्ट तुमकां कितें पळोवपाक जाय कितले 0 इन द बिगिनींग दिले ते. सो हांगासर कितले 0 दिला 1 0 दिला. सो बरयतना हांगासर 1 बार बरयतले. हांगासर कितले 0 दिला सेकंड हेतून नेक्स्ट 7th क्वेश्चनान 0.05008. सो हे 0 कन्सिडर करप ना, तेच्या बिफोर आहा पळय तेच धरपाक जाय. सो कितले 0 आसा 2. सो हे नेगेटिव्ह फॉर्मान येतले जेन्ना इन द बिगिनींग कितें आसतले 0. हांगासर 0 कितले आसा 3. ओके, डेसिमल बीन आफ्टर डेसिमल सुद्दां तांकां 0 कन्सिडर करप, पण अशें असले जाल्यार ते कन्सिडर करप ना. ओके, इन बिटवीन असले जाल्यार नंबरांचे हांगा कितले 0s आसा 4 zeros. सो 4 बार आनी हांगा कितले 0 आसा 5 बार. सो लायक दीस यू हॅव टू फायंड द कॅरेक्टरिस्टीक ऑफ गिवन नंबर. ओके, सो नेक्स्ट जे आमी लॉग लेसन लॉग आमी जे क्वेश्चन आसा पळय तेका जेन्ना रिफर करतले पळय सॉल्व करतले त्या टायमार हे तुमकां कॅरेक्टरिस्टीक फायंड आउट करपाक कळपाक जाय. ओके, नेक्स्ट व्हिडिओ जो आसतलो तो फायंडींग मेंटिसाचेर. सो व्हिडिओ लायक जालो जाल्यार लायक आनी शेअर करात. थँक्यू.